नमस्कार, यो कारुष्मा पेडणेकार प्रुडंट कोपरोदिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वेचणूक तेंकता तशें विरोधकांचे घाणयारे राजकारण। मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून चल्ल्या इन्फ्राची कामां 100% आत्मनिर्भर भारताचे गोंयचे टार्गेट। शिक्षण खात्यान दिवाळी नातलांच्यो सुटयो कापल्यो। दिवाळीची 21-22 दिसांची सुटी 12 दिसांचेर नातलांची 8 दीस शिक्षणीक दीस भरून काडूंक सुटयो कापल्यो। स्टाफाची अंदाधुंदी जाग्यार घालूंक सरकारी खात्यांनी बंद केल्ले बायोमेट्रिक अटेंडन्स परत सुरू। सॅनिटायझेशन डिस्टन्सिंग पाळून बायोमेट्रिक अटेंडन्स चाली। दोन 1 लाख लोकांक घेऊन चर्चिलाचो कोळशाआड आंदोलनाचो प्लान जाल्यारूच सरकार दखल घेतलो। सार्दीन म्हणटा एमपीटी कोळशाचो हब नाका, डबल ट्रॅकान गोंयचो पटरी पंजाब। अधिकारी शेनवार आयतारा गावांनी गटरांचे इश्यू हाताळूंक न्ही, गरजू गरिबां मेरेन स्किमी पावोवंक दिव्यांगाचो डेटा एकठांय करूंक ऑर्द। काणकोणा मुख्यमंत्र्यांचो सत्कार। आणि 7वी ISL फुटबॉल सर्त 20 नोव्हेंबरासावन उक्तावणाक मोहन बागान आड केरला ब्लास्टर्स। FC गोवाची मोहीम 22 नोव्हेंबरासावन पुराय सर्त गोंयांत पयलो राउंड जाहीर। वेचणूक तेंकता तशी विरोधक घाणयारे राजकारणाक पेटल्यात। साळावले इरिगेशन कालव्याचे चिखल उसपुपाचे कामाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो। इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून चल्ल्यात। बेतूल पोर्ट रद्द जालो तरी विरोधक खंय बेटेच बोवाळ घालतात। गोंयांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 100% चालीक लावपाचे टार्गेट। बऱ्याच जणांक ह्या सरकाराक विरोध करपाचो संवय जाल्ली आसा। खंयचे तरी वेगवेगळे विषय काडून फक्त विरोध करप, कारण इलेक्शन लागीं आयलां, तांच्याकडे अजेंडा कांयच ना। अरे आमी नॅशनल हायवे केन्ना तरी फुडल्या 20 वर्सांनी जातलो, ताजें प्लॅनिंग जर आमी आतां करिना आसात जाल्यार खंय मोलें आनी खंय लंडन, आणि त्या लंडनाक बसून विरोध करतात। म्हणजे काही शक्ती ज्यो आसा ह्यो ह्या सरकाराच्या विरोधात म्हाका दिसता लढपाक लागलेलो आसा। आमी गोंयकारांनी जागे जावपाचो विशय आसा। आमकां फुडल्या 25 वर्सांचे कदाचित प्लॅनिंग स्टेजीस आसतले, आतां हाडूंक ना। अरे टम्बलर प्रोजेक्ट, अरे ज्या घरात आमी रावता, ज्यो 4 AC घेवन आमी रातचे ऑन करून न्हिदता, हांगासर लोकांक जर फुडल्या 10 वर्सांक आमी जर टम्बलर प्रोजेक्ट जर आतां हाडलो नासत, ह्यो इंडस्ट्री चलच्यो ना, आमच्या घरातली AC लागची ना। आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे विषय जरी तुमच्या समोर मांडले, आमी कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना। हांव त्या खातीर सांगता, जे आंदोलन करतात तांकां हांवें पयलींय सांगलां, हें सरकार आयकता। निश्चितच काल हांव IIT प्रकल्पा खातीर खुद्द हांव मेळवलेंत वचोन आयलो, लोकांचे आयकून घेतले। अरे इतको बरो प्रकल्प जर थंय येता आसत आनी जेणे करून 1000 आनी 2000 भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा आसत जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध कित्याक करपाक जाय। म्हणूनच माझे म्हणणे आसा की जायते लोक जो विरोध करतात त्यांच्यानी येऊन उलोवचें। वगीच सांगचे न्ही बेतूल थंयसर पोर्ट जाता म्हणून, अरे तो पोर्ट आमी कॅन्सल करून घेतला, म्हाका खबर आसा, कारण बाबू बरोबर काही लोक म्हाज्याय बरोबर आयले, हांवें परतूय उलोवपाक आपयल्या। त्या खातीर रस्त्यार रावन आंदोलन करूं नाकात, हे सरकाराक सपोर्ट करात। साळावले शिपणावळ प्रकल्पाचो चिकोल उसुप्पाच्या कामाचे उक्तावण करपाक मुख्यमंत्री गेल्लो। मनरेगा सकयल हो 60 किलोमीटर कालवो नितळ करपाचे काम जातले। काम सुरू करतना WRD मंत्री फिलीप नेरी, बाबू कवळेकर आनी बाकीचे आशिल्ले। सो पयलींच फावट सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमकां 80 lakhs आमकां दिले, आनी आउट ऑफ दॅट खाली 3,60,000 स्टेट गव्हर्नमेंट मोडटा। उरलेले पयशे हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिला। हे पयशेची खबर। आनीक सुमार 400 लोकां, मोर दॅन 400 पीपल आर गेटिंग जॉब। डिपार्टमेंट CM दोन्ही डिपार्टमेंट सुपरविजन करतले। दोन्ही डिपार्टमेंट विल सुपरवायज फॉर द क्वालिटी वर्क। अशें दमसून दिवपाना आमी तांकां, बरे तरेन काम करून हे तुमच्या गांवांक आनी आमच्या डिपार्टमेंटांक ते नांव दवरतले म्हूण समजून हांव तांकां पयलें ऑल द बेस्ट म्हणटा। ज्या बद्दल लोकांक काम मेळटलें, आनी त्याच बरोबर जे हे कॅनलांतल्यान आतां सुद्दां सावथाक 60 किलोमिटराचें आमी काम पयलीं घेतले आसात, 60 किलोमिटर, त्याच्या पयलीं नॉर्थाक 120 किलोमिटराचें काम जाल्लें आसा। आनी हेतूंतल्यान लोकांक काम मेळटलें, आनी त्याच बरोबर फार्मर जे आसा सरावंडींग सगळे आमचे, तांकां सुद्दां खुबसो बेनिफीट जातलो। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।
शिक्षण खात्यान दिवाळी नातलांच्यो शाळेच्यो सुटयो कापल्यात. दिवाळेची 21 ते 22 दिसांची सुटी 12 दिसांचेर हाडल्या. नातलांची 9 ते 10 दिसांची सुटी कापून 8 दिसार हाडल्या. 9 ते 20 नोव्हेंबर दिवाळेची, 24 ते 31 डिसेंबर नातलांची सुटी. 26 नोव्हेंबराक तुळशीचे लग्नाक ऐच्छिक सुटी घेवं येता म्हूण सर्क्युलर. कोरोनाचे अरिश्टात शिक्षण दीस उणे जाल्ल्यान सुटी कापल्या. 2 लाख लोकांक घेऊन चर्चिलान कोळशा आड आंदोलनाचो प्लान केला. ह्या पावण्यार आंदोलन केल्यारूच सरकार सिरियस घेऊन फाटी सरतलो म्हणून चर्चिलाचो दावो. सरकाराक तेको दिला तो खंय इशूंचेर, कोळशाचेर न्ही. खासदार सार्दीन म्हणटा रेल्वे डबल ट्रॅक नाका, गोंयचो पटरी पंजाब जातलो. एमपीटी कोळशाचो हब करनाकात, पॉल्युशन हिसपा भायर वाडटलें. हांव सुद्दां सांगलां, हांवें सरकाराक सपोर्ट केला इश्यू बेजाचेर. जेन्ना कोल नाक म्हणून हांव ना, पूण हांव तांकां आतां मिटींग सगळ्या वयता. मिटींग हांव तेंगेले धाकटे मिटींग हांव गेलो ना. कित्याक हांवें जेन्ना एज्युकेशन केलां, म्हाका उड आसा. आज 2 लाख लोक कोविड टायमाचेर पणजे वयला. हांवें चर्च लायले लोकांक मागून, भीक मागून लोकां वयला. आणि सेम ह्याही एका सेम करची पडटले 2 लाख लोक सेम करचे पडटले. तेन्ना पण जावपा शकता. सीएमान जे दिसाक हांव गेलो ते दीस तेणें हियरींग बंद दवरलां. आनी आजी हूंय तेणें सांगलां की जे 2 तारखेक 1 तारखेक तेणें हें बंद जालें. आजी हूंय तेणें सांगलां की कुडसो आपल्याक नाका. कुडसो तरी नाका जाल्यार 4 ट्रॅक जे पळय रेल्वे येता तिवूय नाका. कित्याक ती कित्याक लागून जाय आमकां, तेजी आनी कितें आहा. पडे आमदार आहाय 40 म्हाका घालून सगल्या आमदारांनी चिंतपा जाय हेजेर. कित्याक हांव संवसारान सुद्दां व्हरपाना, तूंय संवसारान सुद्दां व्हरपाना. आमी मनीस मोठो इले गेले, फ्युचर जनरेशन पळय आहा तांकां आमी सांबाळून दवरपा जाय. खासदार सार्दीन म्हणटा एमपीटी कोळशाचो हब करनाकात. Don't make Marbago Harbour a coal hub. तेन्ना आमचें pollution will go beyond control. Railways to go ahead with double tracking work in South Goa with police protection. I only hope that Chief Minister will open his eyes and respect the sentiments of the people. Otherwise, Goa will become another Punjab, where people are sleeping on the railway tracks. And whatever steps you take in the interest of Goa, please make it transparent. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी सावयो डायस. गोंयांत येवपी कोळशाचें वास्तव आनी ताचो आवाड गोंयकारांक कळपाक जाय. पर्यावरण मंत्री काब्राल म्हणटा गोंयांत कोळसो येना, तशें जाल्यार हे सगळे प्रकल्प कित्याक ते खंय सांगचे. मुख्यमंत्री शेळ मेळावले वचून IIT विरोधकांक मेळ्ळो. तसोच कोळशा आड आंदोलन करतल्यांकूय येवन मेळचो म्हूण आपाचो मुख्यमंत्र्याक सल्लो. ही जी सगळी कोळशाच्या विरोधान आंदोलनां चलतात ते लोक फॅक्ट्स आणि फिगर्स मांडटात. आम्ही सरकाराकडे मागता की तुम्ही फॅक्ट्स आणि फिगर्स दियात. जर कोळसो येना म्हणटा जाल्यार तुमचे फॅक्ट्स सांगात, फिगर सांगात की कितलो कोळसो येता आणि मुखार कितलो कोळसो येतलो. जशी काल तुम्ही हिम्मत दाखयली, तुमकां जाग आयली आणि तुम्ही मेळावले गेले, तशेंच ही जी कोळशाच्या विरोधान, रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधान आंदोलनां चलतात, सरकाराक त्याच्या बाबतीत केन्ना जाग येतली हो आमचो प्रश्न. हे सगळे जे प्रकल्प आसात ताजे डायरेक्शन खंय वता हे कोणी एक साधारण मनीस सुद्दां सांगपाक शकता आज. पूण आमचे सरकारांतले काही मंत्री सहज उगड प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय तरी लोकां मुखार फटिंगपणां करपाचे हे तांचे चालू आसा. काल आमचे पर्यावरण मंत्री हाणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली, ताणें क्लियर कट सांगिल्लें की गोंयान कोळसो येवचो ना. अरे बाबा, गोंयान कोळसो येवपा ना जाल्यार सागरमाला प्रोजेक्ट कित्या खातीर जालो? अधिकारी शेनवार आयतार गावांनी वचून पंचायत, तलाठी, थळावे, लोकप्रतिनिधी घेऊन बसतले. ते गटरांचे इशू सोडोवंक न्ही, गरजू गरिबां मेरेन स्किमी पावोवंक. डिसेंबराचे पयले सप्तका मेरेन गोंयच्या एकानेक दिव्यांगाचो डेटा मेळयात, तांकां स्किमी दियात म्हूण अर्द सोडल्या. मुख्यमंत्री काणकोण भोवमान सुवाळ्यात उलयलो. बाबू कवळेकार म्हणटा आतां BJPतूच.
काणकोणचे लोकप्रतिनिधी आणि बीजेपीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचो भोवमान केलो. मुख्यमंत्र्यान काणकोणा कृषी भवनाचो बुन्यादी फातर घालो. स्वयंपूर्ण गोंयच्या मोहिमेचेर सरकारी अधिकारी शेनवार ना जाल्यार आयतार फावता तशे खंय गांवांनी वतले. दर शेनवारात 3 वरां सकाळची आसत, सांजची आसत किंवा आयतारा म्हणजे तेजो कन्विनियंट ठरून तुमच्या ग्रामपंचायतीत बसतले. तुमच्या पंचा बरोबर डिस्कस करतले, देवस्थान कमिटी बरोबर, चर्चीच्या फादराच्या बरोबर, आनीक बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या बरोबर तुमच्या गावात कितें समस्या आसा, तुमच्या गावांतल्यो गटराच्यो समस्या ते सोडोवंक येवंक ना. आमी म्हणटा की ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास. एखादो कोण आमचो अपंग भाव आसतलो, एखाद्या कोणाक स्पेशल डिजाबिलिटी आसतली, ताज्या पर्यंत ती येवजण पावल्या काय ना, तेका ती स्कीम मेळटा काय ना, इतकेच न्ही, आमी तेका टार्गेट दिला. फुडल्या म्हयन्याभराच्या कार्यकाळात आमकां एकय मनीस जो डिजाबिलिटी मनीस आसत आनी तेका जे कोणाक व्हीलचेअर जाय, कोणाक हियरिंग एड जाय, कोणाक जयपुरी फूट जाय जाल्यार पूर्ण म्हयन्या भितर सर्वे करून फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर म्हणजे डिसेंबराच्या पयल्या वेकात ती गरजवंतांची गोष्ट तांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर हे सरकार कटिबद्ध आसतलें, एक हांव ठामपणे सांगता. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार म्हणटा बीजेपी आनी सोडपाचो ना. म्हणजे वयाचो इतलो सुद्दां म्हजो राजकीय कारकिर्दी म्हाका फुडाराक मेळ्ळी जाल्यार हांव आज 48 आनी जर सारको वेवस्थीत उरलो जाल्यार आनी 22 वर्सां उरत जाल्यार 22 वर्सां जाल्यार म्हाका 70 जातली. पण म्हज्या ज्या 22 वर्सांनी हांवें पक्षा भितर एक पक्ष म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस सोडून जे भाजप प्रवेश केला, म्हणजे राजकीय कारकिर्दी जी आसा फुडार जो आसतलो तो एकच ह्या आतां पक्षा भितर आसतो, भाजप भितर ह्यान चेंज केन्ना जावचें ना. ते केन्ना तशें म्हज्यान जमना. म्हणजे 22 वर्सां नंतर जो पक्ष चेंज केल्लो आसा, उरलेल्या राजकीय जो कारकिर्दी म्हाका जास्त कितली वर्सां मेळटली त्या ह्या भाजप पक्ष आसतली, हो हांवें निर्णय घेतलो आसा. ती नाल्लांची पार्टी एक तर आतां ह्या चड उलोवंक लागल्या कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्या म्हण. ते नाल्लांची पार्टी आमच्या चीफ मिनिस्टराक ब्लॅकमेलिंग करूंक लागले. कितें म्हूण ब्लॅकमेलिंग करूंक लागले? फाल्यां 10 जाण फुट्टा काँग्रेसीचे, आपूण CM जाता, आपणाक फॉरेस्ट दी, आपणाक अमके पयशे दी डेव्हलपमेंट असेंब्लीन. कित्याक हांव म्हणटा की ज्या मनशान जें लुटलां थोड्याच तेंपाक ते खंयच्याच टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान लुटूंक ना. आयज आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. बंद केल्ले बायोमेट्रिक अटेंडन्स परत सुरू. सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळांनी स्टाफाक बायोमेट्रिक अटेंडन्स सुरू करचे म्हणून सार्वत्रिक प्रशासनाची ऑर्द. कोविडाक लागून 6 मार्चा सावन बायोमेट्रिक अटेंडन्स बंद जाल्ले. सॅनिटायझेशन, डिस्टन्सिंग पाळून बायोमेट्रिक व्यवस्था चालीक लावंक लायल्या. स्टाफाची अंदाधुंदी जाग्यार घालूंक मुख्यमंत्र्यान लक्ष घाला. घरात घुसून बलात्कार केल्ल्याचे प्रकरणात आरोपी प्रथमेश नायकाक म्हापसा JMFC कोर्टान 5 दिसांचे पुलीस कस्टडीत धाडला. आरोपीन बुधवारा आसगांवा एका घरात घुसून एके 22 वर्साचे बायलेचेर लैंगिक अत्याचार केलो म्हूण ताका बुधवारा हणजूण पुलिसांनी धरिल्लो. पीडित बायलेन तिच्या घोवाक आनी पुलिशेच्या कानार घाले उपरांत पुलिसांनी ताका उखल्लो. बलात्काराचो आरोपी प्रथमेश नायकाक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. अणजुणा पुलिसांनी प्रथमेश नायकाक आसगांवा 22 वर्साच्या बायलेचेर बलात्कार केल्ल्याचे केशीत बुधवारा अटक केल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दनपारच्या वेळार पीडित आपल्या घरात भुरग्या सयत न्हिदिल्ली. आरोपी प्रथमेश नायक स्क्रू ड्रायव्हर घेवन जनेलाची ग्रिल्स काढून घरात घुसलो. मारपाची धमकी दिवन ताणें तिचेर खंय लैंगिक अत्याचार केलो. घडणूक पीडित बायलेन तिच्या घरकार आनी पुलिशेच्या कानार घाली. पुलिशेन आरोपी प्रथमेश नायकाक उखल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे. 1 नोव्हेंबराच्यान गोंयांत कसिनो परत सुरू जाता. कसिनोचे प्रदूषण, पार्किंगा सारखेले प्रस्न आनी हेर गजालींनी लक्ष घालचें म्हूण यूथ काँग्रेसीन राज्यपालाक निवेदन दिलां. प्रियोळ वागुर्मेचे रामपुरुष वडील देवस्थानाचो 3 दिसाचो जीर्णोद्धार सुवाळो जालो. म्हापसा मार्केट 100% उक्ते करपा सारखे कांय म्हत्वाचे थाराव म्हापशे पालिकेच्या बसकेत जाल्यात. ऑनलॉकात गोंयभरच्यो एक खबरो. 1 नोव्हेंबराच्यान गोंयांत कसिनो परत सुरू. कसिनो बरोबर मांडवीचे प्रदूषण, पार्किंगा सारखिल्ल्या गजालीचो परत उपद्रव सुरू. राज्यपालान लक्ष घालचें म्हूण यूथ काँग्रेसीचे राज्यपालाक निवेदन. सरकारान जे 1 तारखेच्यान कॅझिनो स्टार्ट करपाचो निर्णय घेतला हेका आमचो विरोध आसा. जे बेजीक जे प्रॉब्लेम्स आसा थंय पार्किंग, तुमी प्रत्येक मनशान जो पणजेच्यान त्या वाटेन पास जाता
तेणे हो अनुभव घेतला की थंयच्यान वता आसतना पार्किंगाचो कितको प्रॉब्लेम जाता. रस्त्यार बेशिस्तपणे लोक गाडयो पार्क करून वता, थंय कोणाचोच त्या टायमार थंय नियंत्रण नासता. तेचेच सरकारान कितें केलां, 2014 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक रिपोर्ट सबमीट केल्लो, रिपोर्ट तयार केल्लो आनी भितर सांगलेलें की मांडवी रिवर जी आसा हे कॅझिनोक लागून भितर कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया तयार जाल्ल्या आनी कॉलिफॉर्म बॅक्टेरियाचें प्रमाण इतको मोठ्या प्रमाणात आसा की भितरले मरीन लायफ आसा तेका पसून डेंजर आसा, मरीन लायफ काबार जावपाचे वाटेर आसा. हे इतके सगळे रिपोर्ट पसून 2014 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तयार केल्लो. तेजे उपरांत पसून सरकारान हेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना. दुसरें म्हणल्यार थंय रातचे तुका ट्युरिस्ट थंय पिवन भायर सरता आनी थंय रस्त्यार मुतता, तेजेर कोणाचे कंट्रोल ना. असे अनेक विशय ह्या सरकारान हे पयलीं जाग्यार घालनासतना हे सरकारांचे निर्णय घेतला. हेका आमचो विरोध आसा. प्रियोळ वागुर्मेचे रामपुरुष वडील देवस्थानाचो 3 दिसाचो जीर्णोद्धार सुवाळो जालो. कार्यावळीक आमदार मंत्री गोविंद गावडे आशिल्लो. 1962 आमच्या जाणट्यांनी शिरांनी बांदलेले, तेच्या पयलीं ते मातयेचे आसले आनी आमकां ताचो उद्धार करपाचो विचार येयलो. पूण उद्धार करतले जाल्यार आमकां कोणाचोच आदार नासलो. पूण सर गोविंद गावडेन आमचें लक्ष मारलें. रामपुरुष वडील देवस्थान वाघुर्मे ह्या मंदिर जीर्णोद्वार आणि कळस प्रतिष्ठापना त्यांचे एक बरेचशे वर्सां पयलींची एक मागणी आशिल्ली की आमचें जें मंदिर जें आसा, पवित्र अशें मंदिर जें आसा, तें मंदिर ताजें सुशोभीकरण जावचें. आपल्या जसं घर आमी बांदतात ते आपल्या मंदिराकूय एक कळस आसचो, एक स्वप्न ताणें बाळगिल्लें नाशिल्लें. खरें म्हळ्यार हेजें श्रेय म्हाकाय वचना, हेजें श्रेय जी आज रामपुरुष वडील देवस्थानाची जी समिती जी आसा, ह्या सगळ्या गांवचे जे ग्रामस्थ जे आसात ते सगळ्या ग्रामस्थांक आसा. कारण खंयची गोश्ट बरी गोश्ट जर आसा ती एकत्रीतपणान येवनूच बरी जावपाक शकता. म्हापशेचें मार्केट 100% उक्तें करप येता त्या मे मेरेन सिवेज लायन जाग्यार घालपाचें महापालिकेच्या बसकेन थारला. आमची जी म्हापसा सिवेज लायन and plant, an STP plant, we have been given a deadline that it should fall in place by May of 2021. The council has decided to revoke the permissions granted to Uchili Umnidar on technical grounds. Okay, and directions will be sent to MS नॉर्थ गोवा PD. कोविडा खातीर आमी रेस्ट्रिक्शन हाडलेले बाजारात आनी म्हाका दिसता आतां टोटल पळोवंक गेल्यार द होल वर्ल्ड द होल कंट्री इज ओपन ऑन सेम बेसीस. म्हापशा आमी जाता पळय तितल्यान ते वेंडर्स बसतले विथ कंडिशन आनी रेस्ट्रिक्शनां धरून वी आर द काउन्सिल इज रिजॉल्व टू ओपन द मार्केट इन फूल स्केल. फुडें आतां इलेक्शन या 6 म्हयन्यान जातलें या 1 म्हयन्यान जातलें या 15 म्हयन्यान जातलें, there won't be a council in place to take a decision. सातवी ISL फुटबॉल सर्त 20 नोव्हेंबरा सावन उक्तावणाची मॅच मोहन बागान आड केरला ब्लास्टर्सां मदीं बांबोळी जातली. कोविडाचे अरिश्टाक लागून ट्रॅव्हलिंग नाका म्हूण अंदू पुराय सर्त गोंयांत जाता. बांबोळे स्टेडियम, वास्को टिळक मैदान आनी फातोड्ड्या ग्राउंडार मॅची. FC गोवाची मोहीम 22 तारखेसावन बेंगलुरू FC आड पयले मॅचीन सुरू. सर्तीचो पयलो रावंड जाहीर जाला, दुसरो रावंड उपरांत जातलो. संवसारा बरोबर गोंयकारांनी ईद मिलाद उन नबी मनयली. प्रेषित महम्मदाचे जल्मतिथी निमतान ही ईद मनयतात. मुस्लिमांनी पणजेत फेरी काढली. कोरोनाचे अरिश्ट ना करचे, लोकांक सुखी आनी आनंदी दवरचे म्हूण अल्लाक उलो.
बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. चार चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.